2022चे इलेक्शन जे झाले तातून काँग्रेस पक्षाच्या मॅनिफेस्टोन आम्ही सांगितले की स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर सगळे नोकर भरती जातल्यो ते हे सरकार या राज्याचो मुख्यमंत्री अजूनही तोंड उघडना किंवा ताजेर क्लॅरिटी ना की बाबा डिपार्टमेंट वाइज नोकर भरती जावची ना बट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंडर जातली आणि तो कित्याक उलयता तो क्लॅरिटी मुख्यमंत्री हाजेर क्लॅरिटी दिना कित्याक ताजे फुल रॅकेट ताजे हे सगळे ऑफिस बेरर ताजे हे मंत्री ताजे आमदार आज गोयच्या युवकांचे जीवनाकडे भविष्याकडे खेळतात पैसे घेऊन नोकऱ्यो दिवपाक मेळपाक जाय म्हणून हे करना फेर इन्क्वायरी जावची जाल्यार आम्ही डिमांड केल्लो की तातूंत एक स्पेशल एसआयटी फॉर्म जावपाक जाय ताच्या मार्फत ते इन्क्वायरी जावपाक जाय ताजेर अजून काय ना आम्ही सरकाराकडे डिमांड केल्लो की एक स्पेशल बेंच हायकोर्टाच्या जजा अंडर कर ताजेरूय आज मुख्यमंत्री काय उलयना आम्ही या सरकाराक गोय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक या आठवड्या मेरेन सोमार मेरेन जर तर हे सरकार जर तर आम्ही जो डिमांड केलो की हाजी इन्क्वायरी अंडर एक स्पेशल कमिटी हेडेड बाय हायकोर्ट जज जर तर जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष दारादारान घराघरांनी वाड्यावाड्यांनी हे आंदोलन लोकां मेरेन व्हरतले एक स्पेशल एसआयटी हेडेड बाय हायकोर्ट जज हॅज टू अपॉइंट गेल्ली 12 वर्षा हे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोयच्या युवकांकडे जीवनाकडे खेळटा आणि हे पैसे घेऊन जॉब विकतात तर आज म्हाका होईन दिसता की दिस गव्हर्नमेंट इज बिकम लायक अ सर्कस इतले जोकर प्रत्येक मंत्री मुखेलमंत्री जालेले आसा जायते भाशेन लुटता आणि देयर इज नो एंड टू दिस people we demanded that the people have to come forward and complain in large numbers. We will support you all. Today one LDC job is being sold at 10 lakhs, 8 lakhs. DYSP was being sold I believe at 50 lakhs, 45 lakhs. What are you promoting? Is this the Goan culture? BJP was said to be a party with a difference. Is this the difference with your land dealings? आमची संस्कृती परंपरा वाट लावपाक हे कसिनो हाडटा केसली फेस्टिवल हाडटा ड्रग्स प्रमोट जाता आधी पयलो एक कायदो कर म्हणून अशें शक्य आसता ते जातले जाल्यार पयलो ज्यांचेर आरोप केल्या ताचेर केस फायल करची ती केस तुम्ही प्रूव्ह करची पडटली त्यानंतर जर दोषी म्हणून ठरल्या उपरांत ताका शिक्षा जाता तो शिक्षा घेवचो अधिकार आसा कोर्टाक तुम्ही कशें करतले सरकार जमीन ताब्यात घे ताका लागून आधी पयलो कायदो हाड आणि तो कायदो कितलो कॉन्स्टिट्युशनली वेळ आहा ते मागीर पळया हे हवेचे स्टेटमेंट बरोबर ना एक हे जे आरोपी जे आतापर्यंत पुढे झाले धरल्यात त्यांना इन्व्हेस्टिगेशन करतलो जाल्यार इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी आता करूंकच जाय कारण हो कॅन्सर कसो सगळ्या गोंयच्या जनतेक खावपाक लागता जॉब्स कॅप्चर ताका एसआयटीची मागणी आमच्या अध्यक्षांनी केल्या ती अत्यंत योग्य आसा ती केल्या उपरांत कांय वेळा नार्को टेस्ट करचो पडटलो कांय जाणांचो तरच म्हाका दिसता खरें कितें हे भायर सरतले ताका लागून ही जी एसआयटी आसतली ती इंडिपेंडंट आसता तो इंटरफियरन्स कोणाचो आसूं इट्स द बेसिक इश्यू